नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत। आणि जेन्ना गोयचे राजकारण आमी म्हणटात तेन्ना आज आमी एका अशा जाग्यार आसात जे जावन आसा फिशरी डिपार्टमेंट ऑफ गोवाचे फिश ड्रायिंग एरिया एंड वी आर एट कोलवा बीच। आणि म्हजे बरोबर आसात नन अदर देन बाणावलीचे आमदार कॅप्टन वेजी वेगा। सर, वी वेलकम टू द शो। कितें आसा सद्या ओवरऑल स्टेटस असेंब्ली आमी पळयल्या कशे भशेन चल्लां, तुमचे स्टेटमेंट पळयल्यात, ओपोजिशन म्हणया किंवा तुमचे विरोधी म्हणया कशें सगळें चल्लां तेंय आमी पळयलां। मनोज परब मदींच म्हणटा आमकां एएपी नाका, मदींच म्हणटा की आमी एएपी बरोबर अलायन्स करतले इफ, तेंय आमी सगळें पळयलां। सो वॉट इज युअर कन्क्लुजन ऑन दीस ओवरऑल स्टेटस जे सद्या कितें चल्लां ताजेर? ओवरऑल स्टेटस म्हणल्यार पयलीं सुद्दां वन थिंग इज देयर दॅट all of us are fed up, including media, including the locals, including all political parties are fed up with the governance of this present BJP government. Now all want to make sure that they provide a good governance module. Now the Aam Aadmi party, now the सगळ्यो parties, everybody wants to claim that we are better than the present dispensation, and in this process everybody puts up their own model of governance. And what is their strategy to make sure that Goa and Goans deserve and get better what they deserve? So हे गोष्टींत आमगे मॉड्यूल जो आम आदमी पार्टीची जी फिलॉसॉफी आहा ती इन्वेस्ट इन कॅपिटल जो आहा तो इन्वेस्ट करप इन कॅपिटल रिसीट्स म्हणटा आमी बजेट चोवपाक गेलो जाल्यार, विच मिन्स इन्वेस्ट इन हॉस्पिटल्स, इन्वेस्ट इन एड्युकेशन, इन्वेस्ट इन लॉंग टर्म रिसीट्स which will yield for the next generation. हे आम आदमी पार्टी के फिलॉसॉफी म्हणजे तू एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड, बस नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, हे सगळें जर तर तुवें पयशे घातलो जाल्यार जो सामान्य कॉमन मॅन आहा ताका जो बेनिफीट मेळटलोच, पूण स्टेटाकूय बेनिफीट जातलो। कित्याक तोच भुरगो बरो शिकून बरें क्वॉलिटी एड्युकेशन घेवन तो भुरगो जेन्ना वयर सरतलो तो जोडटलो, तें जोडून तो आपल्यागे फॅमिलीक वयर काडलो। सो फायनली that whole economic circle and we have shown this module. All other parties which are there, they have their own module and they are trying to show how Goa can do better. So in this whole philosophy everybody is trying to pitch in their narrative, but somehow how are we all going to form the government is the question mark that Goans that is question mark. आणि हांव तुमकां हाजेरूच प्रश्न विचारपाक आशिल्लो, कारण रिसेंटली आमी जेन्ना अमित पालेकराचो जेन्ना पळय इंटरव्यू घेतलो तो सेम क्वेश्चन आमी ताका विचारिल्लो। कित्याक रिसेंटली हांगा जेन्ना आतिशी आयली दिल्लीची एक्स सीएम आमी म्हणपाक जाता, दिल्ली एवरीबडी नोज वॉट हॅपन देर, बीजेपी कशें फॉर्म केलें गव्हर्मेंट, वॉट वॉज द सिनारियो ओवरऑल, हांव ताजेर कांय उलयना। पूण तुमकां दिसना की हें सगळें जें पळय जें कितें मॅस जालें, जावं तें दिल्लीचें राजकारण आसली आनी गोंयची जेन्ना आमी एक वेगळें पॉलिटिक्स म्हणटात, वेगळें राजकारण म्हणटात, तेन्ना बीजेपी वेसीस एक सिंगल पार्टी आसपाक जाय अशें ना। सगळे बरोबर जर आयले बरो रिजल्ट येता, तेन्ना एक एएपी सिंगल हँडेडली जर मुखार जर वता, तुमकां दिसना की दिस विल बी टफ फॉर यू ऑल? 2022 आमी हें इलेक्शन अशेंच करून वी फॉट द इलेक्शन. पीपल गेव us a new party a chance by giving us 2 seats. One is Benaulim constituency, Velim constituency, आणि एरांकूय ते भाशेन शेअर दिलो, काँग्रेसाकूय दिलो, विच इज अनदर मेजर पार्टी. दोन पार्टी काँग्रेसांनी आपापल्या गेले एमएलए जे आशिल्ले ते काढून दुसरे बीजेपीक गेले. हे आज गोंयकारांनी चोयल्या आणि गोंयकारांनी हेंवूय चोयल्या की आज वेन्झी आणि क्रूज सिल्वा 3 वर्सां जाली, वी आर हियर and we are working, we are fighting with issues, we are getting work done and we have not changed the party. Party change करपाक आमकांय ऑफर आशिल्ली, आमकांय तुमकां ऑफर आशिल्ली. There was, because last 3 years these things are going on. Now nobody comes to us because they know that we are not going to jump. आणि now तुम्ही म्हणता की हे एक पॉझिटिव्ह एक्झाम्पल गोयच्या लोकां खातीर की फाल्यां समजा एएपीची एक अमकी सिटां आयली, और इफ यू आर फॉर्मिंग द गव्हर्मेंट, और इफ यू हॅव मेजॉरिटी, लेट अस से 20 or 21 सीट्स, जाल्यार कोण सुद्धा एकटो फुडून बीजेपीक वचपाना. Yes, this is the whole idea of the ideology that we are presenting. Now this is where Goa is concerned. आमी सदां कितें म्हणटा, दिल्ली पार्टी दिल्लीसून आयकतले न्ही, आज दिल्लीसून आयकना न्हू आमी. जेन्ना दिल्लीसून आमी आयकना, वी वॉन्ट टू डू गव्हर्नन्स एंड वी वॉन्ट टू डू गोंयकारांक जाय ते भाशेन, जाल्यार तेन्नाय आमकां क्रिटीक आयको मेळटा की अरे ते दिल्ली अशें म्हणटा अशें म्हणटा. बट द होल आयडिया इज वॉट, Goa is Goa centric. We have a president for Goa who understands Goa's issues. We have got an entire team
we're handling Benaulim constituency, we are handling Velim constituency with 2 MLAs trying to project what we can do with government fund, with private resources, and the way how we are performing. Plus, हांव सदांच म्हणटा डांबोर, लायटी, हांबे हे सगळें हेज्या पयलेय आमदारांनी घातलेले. कोण 20 वर्सां लागली, कोणाक 30 वर्सां लागली, कोणाक 5 वर्सां लागली. हे चालू आसता न्हू. दिस इज बट इंटेंशन टू स्टे विथ द पार्टी हू हॅज ब्रॉट यू अप, who has groomed you. I think this is important, and here we are today, and we are here to walk the talk ki next 2 years देखून आम BJP join जावपा नाय. We are going to be here and we are going to work with the Aam Aadmi Party. Now this is a request to Goa and Goans at large. आम 2 constituency दिलाय तेच भाशेन 2 constituency म्हणल्यार पासून the question comes here is also about strengthening your party. Last time electionाक कितें जालें ताजेर आमी उलोवपाक नाका. आतां मुखाल्ल्यो challenges खूब आसतल्यो, कित्याक बाकीचे सगळे जे पळय मतदारसंघ आसात, बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात, थंय तुमकां तुमगेले जे स्ट्रेंथ आसा ते घट करपाक जाय. आनी घट करता आसतना ते चॅलेंजीस कितें येता, कारण चॅलेंजीस म्हणजे कशे आसतात, फक्त पार्टी घट करप एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक हीच चॅलेंज आसना, तर तो लिडर जशें आमी बाणावले म्हणटात वेन्झी वियागस, कॅप्टन वेन्झी वियागस, किंवा आमच्या वेळ्ळी आमी म्हणटात क्रूज सिल्वा, हे जेन्ना निवडून आयले, अशेंच आमकां बाकीचे फेस म्हणजे आम आदमी पार्टीक तयार करपाक जाय. सो हे तुमकां एक चॅलेंजींग टास्क कसो दिसना गोंयभर? इट इज नॉट ओनली फॉर दी आम आदमी पार्टी. आयज म्हाका दिसता प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक एक क्रेडिबल फेस सोदून हाडपाक, नव युथा मध्ये एक नव फेस हाडपाक, इट इज अ चॅलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. अँड दॅट इज द रिजन यू वील सी हेच आमदार हांगसून थिंग उडी मारलेले, ताजे ऑपोजीट बसलेले, परत गुणन थिंगाच तेच रोटेट जाता. इफ यू सी आज जे आमदार आहा सगळे तांचे ऑपोजीट जे कोण पेडेर जाल्ले, इररेलेवंट वीच पार्टी दे आर गोइंग टू बी बॅक अगेन कॉन्टेस्ट. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टी हे ते तुमी म्हणटा की ज्या जाग्यार सरकार आसा थंय ते परत येतले. दे आर डुईंग दिस द सेम फॅशन, रोटेशनात टच आसता. फाल्यां समजा आम आदमी पार्टीचे सरकार गोंयांत जालें जाल्यार समजा हे सगळे आमगेले जे पळय मालगडे थोडे आसा गोंयांत, ते म्हणटा तुमी की आम आदमी पार्टीक येतले. ना, दिस इज द डिफरन्स विथ द आम आदमी पार्टी. द आम आदमी पार्टी इज हियर गिविंग एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एव्हरी यूथ who is inspired by the philosophy of the Aam Aadmi Party, by the philosophy of the Arvind Kejriwal, keeping into mind that you deserve to have good quality education, good quality health care, irrelevant तुगे बोर्डसान कितली पयशा. तूं एक गिरेस्त जावं आनी हांव एक गरीब जावं, दोगांयगेल्या भुरग्यांक हेल्थ केअर आनी एड्युकेशन सेम आसपाचो, सेम स्टँडर्ड आसपाचो. जे पर्यंत आम आदमी जो आहा, कॉमन मॅन ऑफ इंडिया, बिलीव्स इन दिस philosophy that you are rich or I am poor, we both, our children should get the same education, same healthcare benefits. Till the time everybody agrees to this, that philosophy of the Aam Aadmi Party is here to stay, and I think we all will agree to this. Forget about Aam Aadmi Party all over Goa. आता सद्याक आमी बाणावलेचें उलोवया. We will talk about your constituency. जेन्ना आमी बाणावले म्हणटा, आमी ज्या जाग्यार कोलवे आसात, when we say कोलवा बाणावले, we talk about सन, सँड अँड सी. गोंयभर आमी ऑब्वियसली उलयतातच, पूण हांगा मातशें नितळ वारें, शीतळ वारें हे सगळें पयलींच्यान म्हण आसा. तेन्ना बाणावलेच्यान आतां सद्याक वेगळेच सूर आमकां परत आयकुपा येता, ते म्हणजे बाणावलेचो किंवा आमी म्हणया गोंयचो एक्स CM गोंयचो आनीक एक खरेगाट जे आमी म्हणटात चर्चिल बाब आलेमांव परत खंय तरी आमकां ह्या दिसांनी दिसपाक लागला. ताणें एक स्टेटमेंट दिला की आय वील कंटेस्ट 2027 assembly elections from Banavle constituency. How do you see this? No, see, there is nothing wrong in anyone contesting, not contesting. I have been chosen. Anyone contesting and not contesting म्हणजे ताणे ज्या तरेन पळय एक पळय उलो मारलो लोकांक बाणावलेचे आनी एक पर्यंत पळय स्टेटमेंट दिले, खंय तरी तें तुमच्या अगेन्स्ट कामां जायनात, हें तें अशें तशें सगळें ताणें उलयलें. सो एक खंय तरी एक तुमकां तें मातशें एक चॅलेंजींग किंवा एक कॉम्पिटेटीव दिसलें ना? म्हाका निवडून कितें हाडलो, हो बदल जो घडून हाडलो, हय, हो बदल लोकांन घडून हाडलो कित्याक पीपल वर फेड अप ऑफ रेग्युलर दांबोर घालपाचें आनी लायटी, स्ट्रीट लायट घालपाचें. दिस वॉज द वर्ड ऑफ डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट म्हणजे दांबोर घालप आनी स्ट्रीट लायट चेंज करप. हेजे भायर डेव्हलपमेंट वर्डा इलॅबोरेशन म्हणटा तें कळना. नाव वी हॅव डायवर्सिफायड, करेक्ट, and in this diversified version of development it may be hard for some to understand the meaning of
diversified development, which means diversified development means we are talking about putting solar panels to all our religious institutions. We are talking about rainwater harvesting for all our schools, which we have done. We are talking about doing medical camps वचून तुगे वाड्यांनी प्रत्येक. वी आर टॉकिंग अबाउट डूइंग सर्वाइकल कॅन्सर डिटेक्शन. वी आर टॉकिंग अबाउट डूइंग पोस्ट्रेट कॅन्सर डिटेक्शन फॉर मेन. Diversified, we are talking about career guidance, how to become an engineer, how to crack NEET, how to go on ships. Diversified factors. We have congratulated, felicitated खेळ तियात्रीस, which means आमगे माय भास या कोंकणी त्याची जे हांबी आहे आज रोमी लिपी आम म्हणटाय रोमी कोंकणी जावपाक जाय. कोंकणी मराठीचो सध्या इश्यू चल्ला. बट व्हॉट लेट मी कंप्लीट. रोमी कोंकणी जरी तरी जाय जाल्यार देर आर फ्यू पिलर्स and there are only 3 pillars. Who are the 3 pillars? First pillar is basically our churches where Romi Konkani उलयताय and there this. Second pillar are the खेळ तियात्रीस. जोमणी वयलो खेळ जे म्हणटाय आमी ते बरयताय ते खेळ. आणि third is who is we parents. आमी घराब्यान गो बायलां माय पाय आसतात. We are the third pillar. आमी उलयताय न्ही घरांतून. So this is the 3 pillars and we have to promote this and we are doing this. So प्रत्येक segment, so development has been diversified in every segment, whether you call it the sun or when you call it the sun, I'm talking about solar. When you call it the sea, I'm talking about water conservation, rainwater harvesting. That is what we are talking about, water. And when we call it the sand, we are talking about the preservation of our environment, which we are talking about erosion je jata te band kurpak, how we are attending to that. So we are the only constituency that did a pilot project for erosion with temporary measures. So विचार बरे आसा पण खंय तरी तुमकां दिसना की आमी जेन्ना एक आतां एक जावं ती पॉलिटिकल पार्टी किंवा जावं ते एक बिझनेस हाऊस विचार बरे असले आणि सर्विसीस बऱ्यो प्रोवायड केली म्हणून जायना. यू हॅव टू मार्केट इट. म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट अवेरनेस. सो तुमकां दिसना की हे अवेरनेस सारकें जावपाक जाय. ऑब्वियसली आमचो इंटरव्यू मोस्ट व्ह्यूड हे ते सगळे जाले हांगा कोण पळयता ते काय, पूण बाकीचे जे लोकल्स आसात तांकांय तुमकां दिसना की हे सगळे अवेरनेस जे आसा ते क्रिएट जावपाक जाय. People of my constituency are fully 100% aware of all the facilities. No, but what about entire Goa? Now when Goa comes at the right time, we will market the whole things. So केल्ली वस्त बंद पडना, केल्ली वस्त चालूच आहा. द फर्स्ट डायलिसीस सेंटर इन अ सब हेल्थ सेंटर तुम्ही गुगल मारल्यार मेळटा इज कार्मोना विलेज, विच इज माय विलेज. गोंयभर सब हेल्थ सेंटर आणि डायलिसीस सेंटर कोणे ओपन केला ना. सो वी हॅव डन इट. So you are saying that it is going to be a positive example in upcoming assembly election, not only for Benaulik constituency but for the entire Goa. Elaboration म्हणटाय development word has been elaborated. Correct. Also bodol जो आहा, आज today everybody is talking of the word bodol, which means if anybody wants to compete in politics today, we have to make sure we bring up the standard. I have increased the standard of today's political era, and Aam Aadmi Party has taken this initiative to increase the whole thing. We are talking about giving good schemes to the children, 10th standard, 12th standard. Sportsmen schemes दिवपा सोदता आमी. आमदार योजना म्हणून हांवें कॉमेस केल्या. आमदार योजना for 10th standard and 12th standard toppers in the constituency. आमदार योजना for the best sports boy and girl in each school. So these are the various mechanisms which we are trying and we are putting it together. And I'm talking about all what I have spoken is the jobs which are done. Correct. You see, if today I was the health minister, what I would have done today? प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरान ऑन्कोलॉजिस्ट येवपाचो. ऑन्कोलॉजिस्ट म्हणजे कॅन्सरा दोतोर, कित्याक कॅन्सर इज ऑन अ रायज. प्रत्येक हेल्थ सेंटरान डायलिसीस सेंटर आसपाक जाय, 2-2 बेडाचे. प्रत्येक हेल्थ सेंटरान युरोलॉजिस्ट येवपाचो. आज पोस्ट्रेट इज ऑन अ रायज. So dental facility in प्रत्येक सब हेल्थ सेंटर. So you see this as a failure of the health ministry as well as health department. कित्याक सगळ्या लोकांक हांगा एक तर साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक वचचें पडटा किंवा जीएमसीक धांवचें पडटा. बाकीची जी पळय हॉस्पिटलां आसात जावं ती प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसूं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसूं, हांगा म्हणटा तुमी फेसिलिटी ना. सो दिस इज द बिग फेल्युअर तुमी म्हणटा. Now when we say it is a failure, I am walking the talk. Correct. I have opened up something called as a good health clinic, which is a Mohalla clinic model. आणि एव्हरी डे तुमकां दिसना की दिस शूड हॅव बीन डन बाय आवर हेल्थ मिनिस्टर. कारण जेन्ना आमी आज हेल्थ मिनिस्ट्रीचे उलयतात, इतले आमी सगळे उलयतात, तेन्ना तुमकां दिसना की हे सगळे थंयच्यान जावपाक जाय आशिल्लें, नॉट एट अ लोकल लेवल. सी हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट, गव्हर्नमेंट, वी हॅव जस्ट टेकन एन एक्झाम्पल. Now there is a failure which I have told you, and I have plugged in the failure in my constituency, which means मुगे मोहल्ला clinic जे good health clinic, think eye specialist doctor, cataract operations we are doing free.
ऑन्कॉलॉजिस्ट येता फॉर 1 hour एवरी डे, Correct. प्रायव्हेट डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट येता, ऑर्थोपेडिक येता. सो आय हॅव डन अ मॉड्यूल फॉर द पीपल ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी टू सी हे चलता. इट इज नॉट इलेक्शन गिमिक. हेल्थ डिपार्टमेंटाक आज आमी सगळे पळयतात. हांव त्यो काही गजाली हांगा उलोवपाक शकना एज अ जर्नलिस्ट ऑर एज अ इंटरव्युअर ऑर एज अ एंकर. आमी थोड्यो गजाली आमी मागीर डिस्कस करया. पूण हेल्थ मिनिस्ट्रीचे जर तुमी जर खऱ्यांनी जर अशे स्टेप घेतल्यात आय वूड एप्रिशिएट इट. आनी लोकांकूय सांगतलो की तुमी एप्रिशिएट करपाक जाय. वी वील नॉट गो इन अ पार्टी लायन. एज अ न्यूट्रल पर्सन लेट मी कमेंट ऑन दीस. आमी उलयताले हांगा कोंकणी मराठीचेर. हांवें तुमकां एक क्वेश्चन केल्लो, तुमी तुमचे कंटिन्यू केले एंड आय कुडंट इंटरप्ट. कोंकणी मराठीचेर आज परत एक हांगा विवाद जाल्लो दिश्टी पडटा. तुमी हरशीं हांव प्रश्न करपाचो नाशिल्लो, पूण तुमी जेन्ना कोंकणी मायभाशेचेर उलयले तेन्ना कोंकणी मराठीचो हो वाद तुमी खंयच्या दिशेन पळयता? इज इट पॉलिटिकल ऑर पर्सनल काय आनी कितें? One thing, I am the generation of the 70s. Hi. I am not sure which generation you are, but we are a generation who have seen massive transition. करेक्ट. हम तो Nokia phone from typewriter to आज digital screen. करेक्ट. हम Doordarshan to आज all kind of networks we have seen. So we are this transition. We have seen this. हम what सोयला. So when we are the transiting age, the age after us, 80s born, 90s born, 2000 born, all these children who are there, all these youth who are there, they have a different way of thinking at things. They do not believe in you telling me what I should speak, you telling me what I should wear, what I should eat. You want to speak in Hindi, you speak in Hindi. You want to speak sometimes in Marathi, you want to speak in Devanagari, you want to speak in Konkani. It's your prerogative. It's your prerogative. दिस इज लायक नॉट Everyone has the लँग्वेज right. बॅरियर असो काय ना. हांगा हे प्रत्येकान आपल्याक जे पळय कितें जाय ते हांगा करपाचें. म्हणजे आमी जाय ते भाशेन- डेमोक्रेटीक व्यू, आमी म्हणटा पर्सनल व्यू ऑर पॉलिटिकल व्यू कितें आसता. जाय ते भाशेन स्कूल आहाय. तू पुर्तुगेज शिकपा जाय, तू पुर्तुगेज सब्जेक्ट घे. तू पुर्तुगेज वचपा जाय, तू पुर्तुगाल वच. तू फ्रेंच शिकपा जाय. आवर ड्युटी एज अ गव्हर्नमेंट इज वॉट. आम जरी तर सरकारान कितें करपा जाय हॅज टू गिव यू. नाव दिस सरकार इज समहाव ट्रायंग टू बुलडोज युअर रायट्स. तू पोर्चुगीज शिकपा जाय, तुका थिंग आडकोड घाली. तू फ्रेंच शिकपा तुका आडकोड घाली. सो दॅट शुड नॉट बी. यू गिव ओपन प्लॅटफॉर्म, ओपन सिलेक्शन, एव्हरीबडी पूण सिलेक्शन. आज आमी जेन्ना सरकाराक पळयता, म्हाका दिसता हें पयलें सरकार आसतलें डॉक्टर प्रमोद सावंतालें, हाजे पयलीं खुबशी अशी एक्शनां जाल्यात. पूण आज कितलो असोच कारभार जो इंग्लिशीन जातालो तो स्वताक मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतान तो कोंकणीक केल्लो आसा. No, see, steps what the government is taking and the way they are taking, सगळे मिक्स जाल्ल्या. तुम चोयल जाल्यार आज इस्कला परिस्थिती भुरग्यां आतां हो दोगाचेर आमी इस्कलान तापयताय. बट वॉट इज द फर्स्ट स्टेप इन NEP? Infrastructure development. In the whole bargain, we are only trying to say we are giving the aided schools some aid. How much is the aid? Can that aid help the school to do something? 60,000, 70,000 per year is the aid. 70,000 aid skla paint dekho man जायना. So who has to build the infrastructure? This I have been talking from 2022. Now again I am walking the talk. I got an opportunity with the budget. In the last 2 years budget we had a MLA fund. Through MLA fund I passed 2 crores rupees for my school in my village, Sacred Heart of Jesus High सो School. तुम्ही म्हणटा की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक हे सगळे व्यवस्थित प्लॅन जावपाक जाय, बजेटाक येवपाक जाय, एंड दिस शुड बी लायक गिवन टू द स्कूल एट अ फ्री हँड टू MLA and execution we need to do. Okay. MLA department, build up your schools, bank change kor, make the environment more lively. Correct. Put up first class smart laboratories. I'm talking about chemical laboratories what is there in the schools. First class computer labs. Bring up these things. भुरग्यांक उमेद येवं दिया. गांवची भुरगीं आज सिटी वयताय कित्याक वयताय? Because there is lack of infrastructure and somebody has to support them. Correct. And the funding has to come through government mechanism. Why? Because these aided, non-aided schools are the backbone of Goa's education. Government primary schools and government schools are not the backbone. Government primary school does not bring the state marks that the state has gained so much of percentages. Government primary schools do not contribute to that because nobody is going. Or you do it like the Delhi model. You bring up everything together. तुम्ही म्हणतात की दिल्ली मॉडेल जर गोंयांत काडलो इट विल बी सक्सेसफूल. पूण हांव आतां सद्याक ताजेर उलयना. आमचे कडेन हांगा वेळूय कमी आसा. आमकां मातशे बाकीचे विशय डिस्कस करपाक जाय. हांवें ऑलरेडी हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत जे गोंयचे मुखेलमंत्री आसा तांचें नांव घेतलें. हालींच एक स्टेटमेंट गाजलो एसेंब्लीच्या भायर. तुमी स्टेटमेंट दिलें, एसेंब्ली भितरल्या स्टेटमेंटाचेरूच तो बोवाळ जाल्लो. तो म्हणजे CM आपल्याचेर तापलो कित्याक तो खबर ना म्हणून. आतां कितें एक्झॅक्टली जालां? मडगांवचो इश्यू तो कितें आसा? कारण बाणावलेच्यान कोलवेच्यान मडगांव चड पयस ना. आमी जेन्ना मडगांव येता वी ऑलवेज थिंक दॅट इट इज पार्ट ऑफ मडगांव ओनली वेन वी से सालसेत.
आज मडगांवचो तो इशू कितें जाला, कोणे कितें मॅस करून उडयला, म्हणजे हो ताजेर घालता तो हाजेर घालता, हे सगळें एक जाल्यार कितें आसा सिनारियो सद्या? It is a sad thing that we men are born from a woman, but when it comes to protect and think of women, we men are not able to do it, and we fall. हुंय काय आमी सेटिंग करता घुसपता. मडगांव एक विक्टीम आशिल्ले. कित्याक लागून हे सगळे There was a rape victim and there was a whistleblower who saw the victim and who raised the concern, and with that raised concern they मुझ बरे पावले, and she's an advocate, and we went across everybody, all platforms, and several failures which I identified as a layman from time 8:39 p.m. till morning 4 a.m. 2 PSIs which I named them, they went here and there, and as of today the answer is that they have done their job. So हुंय काय कोण चुकलो, कित्याक चुकलो, कोण कोणा साल्वार करपा सोदता? म्हणजे तुम्ही म्हणटा की पॉलिटिकल प्रेशर आसा? मडगांव आज कोंबा जी एरिया ते लोकां जाण जावपा जाय. आर द वुमन सेफ देर, or is there trafficking, is there sex trafficking, are women being brought to houses and there is something going on, is there a racket going on? If yes, whose house was this woman brought, who was there that night, who did something to that woman? Because the victim said the next day that she does not want to do a medical test. That test should have been done in the first case. Because even if you see, there was a debate that was been done on Goa 365, and in that debate there was a couple of advocates, I think, who spoke. Immediate, you have to go and do an examination because there could be so much of evidence on the body of the victim which was not done. And today, if you see, the SP is not saying anything. So why are we trying to protect everyone for what? Why are we not doing things what नाजाल्यार बायल्यो आमगेल्यो कितकोन सेव जातल्यो? आणि whole thing is what? The woman advocate who opened up the matter is somehow a BJP cadre. Okay. She belongs to a BJP cadre. Now investigate. ते BJP गेले cadre, BJP women's wing आहा ते. The advocate who whistleblower. आणि जेन्ना तुमगेलो cadre जेन्ना म्हणटा there is a rape that has happened. मडगांव वुमन्स केडरांतले जी बायल एडवोकेट जी शी इज सेइंग दिस, युअर ओन केडर इज सेइंग. तुमकां दिसता की अशे जेन्ना इश्यूज येतात, हे मातशे सेन्सिटीव इश्यूज असतात, कीपिंग असायड अ पॉलिटिकल थिंग, हे जे पर्सनल असतात ते तुमकां दिसना की खंय तरी इट कॅन अफेक्ट बोथ द सायड्स, म्हणून हो विशय मातसो पर्सनली किंवा सेन्सिटिवली सॉल्व केल्लोच बरो, बोवाळ करनासतना? टू थिंग्स आर देयर. What is our role? When the administration fails, you have to bring it in public so that you prosecute the administration. My whole thing is from 8:30 to 4 o'clock, there has been a series of failures in the policing, in the way they handle the matter. That has to be investigated. During that process of investigation, ते investigation करता आसतना तुका आपशे लिंक मेळटले, कोण कितें लिपयता, खुंयसोन कोण भायर सरलो, कोण धांवलो, कोणागे गाडी आडवलो, तो कोणा जाप करलो, कोण कोण टाक्के मेळटले. बट नो इन्व्हेस्टिगेशन. कित्याक? whom are we protecting? So did the rape happen or not happen, or topic is separate, because the victim now says I am not part of it, right? But my topic is a different topic. What about the procedural lapse? Are you trying to say there was no procedural lapse? Are you trying to say that she denied and you did not do? Where is the system? How are the women going to be protected? Tomorrow this incident can happen to anybody. Correct. Anybody. And then there is no system in place. Today we are all here. Why do we enter politics? We don't enter politics to pass files. दांबोर घालपा, फाईल पास करपा, पिओना काम करपा पॉलिटिक्सा येऊन आमी. सिस्टम चेंज करपा, which means we need to put a system in place to identify how to put a process, because there is always the entire system is a failure. कित्याक जेन्ना भारतीय जनता पार्टी सरकार जेन्ना गोंयाक आयलें, आम आदमी पार्टी तेन्ना गोंयाकूय नाशिल्ली, दिल्लीकूय नाशिल्ली, 2012 तेन्ना काँग्रेस सरकाराचे फेल्युअर म्हणून भारतीय जनता पार्टी आयिल्लें. आणि भारतीय जनता पार्टीन येवन खुबश्यो गजाली जाग्यार घाल्यो, ह्यो खुबश्या लोकांकूय खबर आसा. सो अगेन यू थिंक की दिस इज गोईंग द सेम वे वेर वॉज काँग्रेस, और अशें कितें बी जाता? आणि आतां तुमी म्हणटात की आमची सरकार आयली जाल्यार वी वील पुट एवरीथिंग इन प्लेस. वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक थिंग्स एज वी टॉक 10 years पहिले, before the BJP came and before the previous governments, also the talk and the concern is the same. एड्युकेशन बरें जावपा जाय, हेल्थ बरें जावपा जाय, ट्रान्सपोर्टेशन एंड वुमन सेफ्टी. हांवें तुमकां कित्याक लागून विचारलें, कारण पयल्योय सारकें आसा, कारण आम आदमी पार्टी सदांच काँग्रेस आनी BJP सेम म्हणटा, आनीक आमी मातशें वेगळे म्हणटात. त्याच प्रमाणे
हांव आनीक एक कंटिन्युएशन करतलो ते म्हणजे ह्या दिसाक RG सुप्रिमो रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो सुप्रिमो मनोज परब जे पळय आपल्याले पळय कितें प्रेस असतात किंवा जे स्टेटमेंट्स असतात तातूंत भितर कोणी आसूं नासूं ही ऑलवेज टार्गेट्स आम आदमी पार्टी, ही ऑलवेज टार्गेट्स कॅप्टन वेन्सी वेगस, खास करून ही ऑलवेज टार्गेट्स ॲडवोकेट अमित पालेकार. कित्याक लागून म्हणजे तुमकां दिसता की ताणें जे पळय रिसेंट स्टेटमेंट केलो की आमी एक कोलॅबोरेशन करतले, आमी बरोबर अलायन्स करून मुखार वतले, मेर्शेच्यो चिंबलाच्यो थोड्यो ज्यो बस्तीस आसात त्यो अशें अशें जावपाक जाय, हें तें एक्सेट्रा एक्सेट्रा कितें तें सगळ्यांक खबर आसा. वेर डू यू सी दीस स्टेटमेंट वीच इज कमिंग फ्रॉम मनोज परब अगेन एंड अगेन? सी हितून मरे आतां उलोवपाक गेलें जाल्यार भरपूर आहा, बट द होल थिंग इज वॉट इज आवर एंड गोल? Are we all going to go to the same end goal, and do we believe in that path? Various parties believe in various paths to achieve that end goal. Correct. They have a philosophy that if they do certain pattern, चिंबला जे कंटवार म्हणले तेणे थिंग समज तेंके केले हें केले वोटर्स जे आहाय तेंके काडले, that pattern will lead Goa to the right direction. This is probably their philosophy. I am not fully aware of their ideology as such, but probably आता तूं सांगत ते भाशेन that could be their ideology की तशें केलें जाल्यार वोट बँक कमी केलें, जे कोण डबल वोटर आहा हे सगळे केलें जाल्यार इलेक्शन जिखपा शकता आणि गव्हर्नन्स करपा शकता. दिस इज देअर आयडियोलॉजी. आवर आयडियोलॉजी इज आज आमकां 2 जाण आमदार दिल्ले आहा, वी आर लिमिटेड टू. सो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी करून दाखोवपा जाय जे हाल्या आमकां गोंय करून दाखोवपा मेळटा. म्हणजे मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका जरी तर दिसता प्रत्येक हेल्थ सेंटरांत एक ऑन्कोलॉजिस्ट, एक डेंटिस्ट, एक डायलिसीस युनिट हे जावपा जाय. हांवें तें करून दाखोवपा जाय दॅट आय कॅन डू इट इन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांवें जरी तरी जे भाशेन क्रुजान दाखयलें की बेरन जमीन कितली लाखांचीच ती जरी तरी विथ न्यू टेक्नॉलॉजी थ्रू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ती जमीन कल्टिवेट करून भात पिकोवन हाडपा जाय जाल्यार तें करून दाखयलें आख्खें गोंय जाता. सो दिस इज आवर फिलॉसॉफी ऑफ लिडिंग एंड मुवींग अहेड टू कन्विन्स गोंयकार. सो जोड एकल्यागे फिलॉसॉफी आहा न्हू, सो आमगे ही फिलॉसॉफी करून दाखोवपाक कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉक द टॉक करून दाखयलें, वेन्झीन करून दाखयलें. आनी वेन्झीन आपल्यागेलें कांय कन्वर्ट केलें ना. वेन्झीन आपल्यागेले फ्रेंडागेली फायल व्हरून मिनिस्टरा कडेन दिला की बाबा आपल्या कन्वर्ट करून दी, ताजें कमिशन मेळटलें. वेन्झीन आपल्यागे गोंयची शेत, गोंयची बाट, गोंयची गायरे जे आहाय ते WRD पयशांनी डिव्हलप करून गेल ना. वेन्झीन आपल्यागे घरा कडेन वचपाक PWD पयशांचेर दांबोर घालून घेतलं ना. दिस इज वॉट इज द सेलिंग पॉयंट ऑफ टुडे. हे करूं ना आमी आणि हे जरी तरी दुसऱ्यांनी तसले दिस इज द बेंचमार्क न्हू. कितें घेवप कितें विकप तातूंत सुद्दां आज म्हाका दिसता भरपूर राजकारण चल्लां आणि ह्यो सगळ्यो गजाली चल्ल्या हे तुमी दाखोवन दिवपाक सोदतात बेसिकली. आणि हेजेर आमी कॉम्पिटिशन करूं सोदता, गोंयकारांक सांगपाक सोदता. आणि अदर पार्टीज हॅव अ वेरियस वेज. आमी हे कॉम्पीट करता, हे कॉम्पिटिशनात तुमी आहा जाल्यार तेजेरूय उलोवया, तेजेरूय चर्चा करुया आणि गोंयकारांक कन्विन्स करूया. पूण गोंयकार कन्विन्स जातलो जावपा ना कितें करपा सोदता गोंयकार? गोंयकाराक मेडिकल जायें, बरें जायें, सब हेल्थ सेंटरांत गेल्लो जायो गोंयकाराक. दे डू नॉट वॉन्ट टू गो टू मडगांव जेन्ना कार्मोना सब सेंटर वार्का वचपाक शकना हे तुमी म्हणटात आनी म्हाका दिसता हाजेरूच तुमगे सगळें कन्क्लुजन येता. आतां पूण हे सगळें आसतना गोंयकार 2027 असोच रावतलो काय आपल्याला चेंज करतलो व्ह्यूज कितें का ते आमकां 2027 इलेक्शन येतकीर कळटलें. बट मुगे एकूच मागणें, म्हाका जे भाशेन लोकांन मुजे फेथ दवरला, खुजाचे फेथ दवरला, दुसरे कोण ऑपोजिशन जे कोण बरोबर काम करता आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेमचे फेथ दवरला, तेच भाशेन आमगे पार्टीचे फेथ दवरपाचो. आमकां एक चान्स दिया मुखार वचपाक. एलायन जातलें जावपा ना दॅट इज अ लॉंग स्टोरी अहेड. गरज हा गरज ना, बट आमी जरी तरी स्ट्रेंथन जाले, सगळे लोकांनी मान्य केलें की वेन्झी काम करता, क्रूज काम करता. अशेंच करून जरी तरी वेन्झीन क्रुजान एकठांय जावन जर आम आदमी पार्टी वयर काडपाक मुखार सरले आनी कॅन्डिडेट घातले तर तांकां एक चान्स दिवया न्ही. कित्याक इतले चान्स सगळ्यांकूच दिल्लो आहा गव्हर्नन्स करपाक. हेज्या पयलीं काँग्रेस गव्हर्न करताले, आतां 10-15 वर्स जाली BJP गव्हर्नन्स करता. आमकां एक 5 वर्स दिया, आमगेली फेसीस चोया थिंगा. आज आमगे फेसीस ऑपोजिशन चोयला. हाव वी आर प्रोटेक्टिंग गोवाज रायट्स. जाय ना जाल्यार देखून वी आर मेकिंग शुअर दॅट वी आर पुटिंग आवर पॉयंट. हाल्या आमकां गव्हर्नन्साक चान्स दिया. वी वॉन्ट टू शो. बरें न्हू जाल्यार सगळ्यांकूय उडयतायच न्ही. सो मुगे एकूच रिक्वेस्ट गोंयकारांक तुगे चॅनलान ऑल दोज हू हियर गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी. वी वूड लायक टू डू थिंग्स फॉर गोवा एंड गोवन्स विच इज करेक्ट. वी वूड वॉन्ट टू बी सिन्सियर एंड वी आर हियर with full dedication and zeal. Even after 3 years you see the same passion in me to do work for Goa and Goans at large. We are ready to do it. Give us a chance. Let's move ahead.
तुम्ही उलो मारला आता गोंयकार कितें करता तें आमकां 2 वर्सांनी कळटलेंच. थँक्यू सो मच वेन्सीबाब फॉर जॉयनिंग अस इन दीस इंटरव्यू. आणि हाकाच तर आमी म्हणटात गोंयचें राजकारण. आणि सद्याक आमी आसात कोलवा फिश ड्रायिंग एरिया विच इज बाय फिशरीज डिपार्टमेंट गोवा. अँड यू कॅन सी सन सँड अँड सी, जे आमी सदांच म्हणटात नितळ गोंय, शीतळ गोंय, एक सुंदर सोबीत गोंय. पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.